बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेक वेगवेगळे महत्वाचे निर्णय घेतले। क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां दितले। तशेंच आयआयटी खातीर जीईसी कॅम्पसांतली 5 लाख चौखण मीटर जमीन दिवपाक मान्यताय दिल्या आनी आनीकूय 2 लाख चौखण मीटर जमीन संपादीत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। सत्तरी वाठारात पिवपाच्या उदकाच्या दर्जाविशीं नागरिकांनी हुस्को उक्तायला। वाळपय वाठारात नळाच्या उदकात परतून नूडल्स सारको जीव सापडला। अशा प्रकाराची ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगला। ह्या आदी पयली घडणूक वाळपय जाल्यार दुसरी घडणूक झरमे वाठारात घडिल्ली। दर फावटी जावपी ह्या प्रकाराक लागून उदका पुरवण खात्याच्या कामकाजाचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासल्यात। उदकाची तपासणी करून सुरक्षीत उदकाची पुरवण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। गोंयांत सध्या वीज बिलाच्या प्रक्रियेक लागून लोकांच्यो तकल्यो गरम जावपाक लागल्या। स्मार्ट मीटर लावपाची प्रक्रिया आनी वीज बिलां वाडिल्ल्यान खुबळिल्ल्या तळावलेकारांनी मंगळारा आके पॉवर हाऊसात वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंत्याक घेराव घालो। वाडत आशिल्ल्या वीज दराचेर हुस्को उक्तायतना स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांचेर आनीक अर्थीक भार पडटलो असो आरोप थळाव्यांनी केलो। ह्या वेळार नागरिकांनी तांच्या मागण्यांचेर बेगोबेग उपाय काडचे अशी मागणी केली। गोंयांत दिसान दीस अपघात वाडत आसा। ओव्हर स्पीडीन गाडी चलोवप, ओव्हरटेक करप, गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवप हे सारकिल्या हेर कारणांक लागून अपघात वाडल्या। देखून अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी खात्यान यत्न सुरू केल्या। हे फाटभुंयेर खात्यान कांय येरादारी दंडात वाड केल्या। गोयचे फामाद नाटककार, ज्येष्ठ गायक आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेते करंजाळ पणजेचे पंडित प्रसाद सावकार संवसाराक अंतरले। 98 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो। बिरेस्तारा सकाळी 10:30 वरांचेर पणजे मसणभुंयेंत तांचेर निमाणे संस्कार जातले।
गिरायक सल्लागार समिती, एसजीपीडीएचे अधिकारी, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भलायकी खातें, PWD आणि मडगांव नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एसजीपीडीए रिटेल मार्केटाची जोड पळोवणी केली. बाजारातली नितळसाण, मुळाव्यो सुविधा आणि देखरेखीविशीं उणाव दिसून आयलो. ह्या निकशाचेर अहवाल तयार करून फुडले न्यायालयीन सुनावणे पयलीं सादर करतले अशें गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स हांणी सांगलें. जाल्यार विक्रेते चड सोपो शुल्क भरपाक तयार नाशिल्ल्यान एसजीपीडीए मार्केटाची योग्य देखरेख करपाक अपयशी थारल्या असो आरोप नुस्तेकार फेलिक्स गोन्साल्वीस हांणी केला. एके वटेन कांय वाठारांत पिवपाच्या उदका खातीर लोकांक वळवळे काडचे पडटा, जाल्यार दुसरे वटेन फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत उदकाची नाशाडी चालू आसा. भर रस्त्याचेर उदकाच्या पायपलायनीक गळती लागल्या. पायपलायनीक लिकेज जाल्ल्यान दर दिसा शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून गटारांत वता. पायपलायनीची दुरुस्ती करपा कडेन कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून उदकाची नाशाडी चालूच आसा. ह्या प्रकाराक लागून लोक अजाप उक्तायतात. आगशे कुठ्ठाळे महामार्गार बुधवारा सांजेर पिकअप आणि टॅक्सी मदीं अपघात जालो. अचकीत पिकअपीन ब्रेक मारिल्ल्यान टॅक्सीन फाटल्यांतल्यान पिकअपीक व्हरून मोकली. ह्या अपघातान कोणाक दुखापत जावना, मात टॅक्सीचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. आगशे पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामा केलो. रेवणा माठवाडो हांगा गाडयेच्या धपक्यात बस स्टँड कोसळून 16 दीस जाले, मात अजून मेरेन दुरुस्ती जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. अपघाता उपरांत गांवच्या लोकांक बस स्टँड दुरुस्त करपाचें उतर दिल्लें, पूण अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावना. आतां 3 दिसां भितर दुरुस्तीचें काम सुरू जालें ना जाल्यार गांवकार आनी ड्रायव्हरा आड औपचारीक कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी दिल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. बर्च बाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपूण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, मात ताच्या बदला आपल्याक न्यायालयात परतून परतून अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रास्टिसा हांणी उक्तायल्ल्याचें कळटा.
आपल्याक पदावयल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केले उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिक्वेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नेमणूक केल्या. मंगळारा रातीकडेन बांबोळे पणजी महामार्गार भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मेर्शी सर्कला लागसार वेगान धांवपी गाडयेन रस्तो हुंपपी गायक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत गायक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. फातोर्डा वाठारांतली शेतजमीन जी ट्रक टर्मिनन्सा खातीर सरकारान संपादीत केल्ली ताचेर अजून ट्रक टर्मिनन्स उबारूं ना. ही जमीन शेतकारांक परत करची ह्या विशया वयल्यान फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्या. विजय हांणी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन शेतकारांक जमीन परत दिवपाची मागणी केल्या. मजगतीं शेतजमनीचेर आशिल्लो बंगलो विजयान परत करचो अशी टिका दामून केल्ली. देखून हो बंगलो सरकारी शेत जमिनीचेर न्हय तर आपणे विकत घेतिल्ले जमनीचेर बांदला अशेंय विजय सांगता. दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्रा वतीन बुधवारा योगा दीस मनयलो. डॉक्टर आनी कर्मचाऱ्यांनी उमेदीन वांटो घेवन योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले. भलायकी केंद्रान आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या 4 दीस पयलींच हो दीस मनयलो. बुधवारा सकाळी गुजरातच्या वडोदरा हालोल राष्ट्रीय महामार्गार बस आणि ट्रकामदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुमार 7 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार 20 जाण जखमी जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक फातोर्डेक 4 वरांचेर घडली. बसीन वचून ट्रकाक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा मध्य प्रदेशच्या गुना शारात एका पाईप कारखान्याक अचकीत उजो लागलो. उजो पावलपी दळाच्या जवानांक हे विशीं म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार धांव घेवन उजो आटोवन हाडपाचो यत्न केलो. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना.
पूण कारखान्याचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. कोणाकूच दुखापत वा जिवीतहानी जाल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली ना. सुरतच्या पालिका कार्यालयात बॉम्ब आशिल्ल्याची एक ईमेल कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांक आयली. ही ईमेल एका अनवळख्यान धाडिल्ली. ही ईमेल वाचताच सगळे काचाबूल जाल्ले कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेक तशेंच बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केले. तांणी घडणूक थळार पावून पयलीं सगळ्या कर्मचाऱ्यांक कार्यालयांतल्यान भायर काडले आनी सोद घेवपाक सुरवात केली. पूण बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांच्या हाताक कांयच लागूंक नाशिल्ल्यान ही एक फटीची ईमेल आशिल्ल्याचे उपरांत सिद्ध जालें. ह्यो फटीच्यो ईमेली धाडटा कोण हाचो सोद घेवप सध्या सुरू आसा. चालू आशिल्ल्या उष्णतायेक लागून उत्तर प्रदेश सरकारान आता शाळा 25 जूना सावन सुरू करपाचो निर्णय घेतला. मुळावे आनी माध्यमीक शिक्षणाचे अतिरिक्त मुखेल सचिवान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण आता दर वर्सा 20 मे ते 24 जून मेरेनूच विद्यार्थ्यांक गिमाळ्याची सुटी आसतली आनी 25 जून सावन नेमान वर्ग सुरू जातले. वाडटे उष्णतायेक लागून विद्यार्थ्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हूण हो आदेश जारी केल्ल्याचे कळटा. अंदू मॉन्सूनाक कळाव जाल्ल्यान मुंबयच्या पालिका महामंडळान उद्देगीक आनी वेवसायीक आस्थापनांक तशेंच स्पोर्ट क्लबांक उदका पुरवण 20% कमी करपाचो निर्णय घेतला. मुंबयत उदका पुरवण करपी तळ्यांचो वट्ट सांठो 10.35% पावला. पालिका महामंडळान हे विशींचो आदेश जारी केला. पिवपाच्या उदकाचो कोणूय गैरवापर केल्लो दिश्टी पडलो जाल्यार कारवाय करतले अशेंय ह्या आदेशात म्हणलां. उत्तर प्रदेश मोरादाबादच्या पीएसी कॅन्टीनाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालपी दळाच्या जवानांक म्हायती मेळटाच ते घडणूक थळार दाखल जाले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ह्या उज्यान एलपीजी गॅस सिलिंडराचो स्फोट जालो अशें कळटा, पूण सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. हवामान खात्यान बुधवारा तेलंगणाच्या साबार जिल्ह्यांनी गरमेची ल्हार जाणवपाची शक्यताय उक्तायल्या. मंगळारा 40 ते 43 अंश सेल्सियस मेरेन तापमानाची नोंद जाल्ली.
देखून थळाव्यांची गैरसोय जाल्ली. फुडले 4 ते 5 दीस तेलंगणाच्या कांय जिल्ह्यांनी गरमी जाणवतली. देखून थळाव्या लोकांनी भरपूर प्रमाणात उदक पिवचे आनी दनपारच्या वताच्या कडार भायर सरचे न्हय असो इशारा हवामान खात्यान दिला. बुधवारा आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान सगळेकडेन उदक तुमिल्ले दिसून आयले. सगळेकडे उदक जाल्ल्यान शाळा तशेंच महाविद्यालयांनी भितर उदक भरलें. मजगती रस्त्यार उदक तुमिल्ल्यान धोपरामेरेन इतलें उदक जाल्लें. वाहन चालकांची गैरसोय जाल्लीच, पूण धोपरामेरेन इतलें उदक जाल्ल्यान वडे घेवन वचपाची पाळी आयली. हालीसराक किडनीच्या दुयेंसान बरीच वाड जाली दिसून येता. दोतोरांच्या सोदा प्रमाण हाय बीपी आनी साखर असल्यार किडनीचे दुयेंस जावपाची शक्यताय आसा. हाचे फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार दिसपट्टो जेवणाचो आहार. कांयच हालचाल नासतना तशेंच भायले तेलाचें खाण खाल्ल्यान आनी मुखेल म्हळ्यार स्ट्रेस घेतल्यार डायबिटीस वाडपाक शकता. देखून साखर आनी बीपी नियंत्रणात दवरपा खातीर दिसपट्टो चेकअप करप गरजेचो. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपटे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालीसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्यां खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा ताण लागली काय रोखडेच थंड पिवपाक पांय वळटात. पूण ताच्या बदलाक घरा केल्लें लिंबू सरबत तरी पिवप बरें अशें दोतोरांचें म्हणणें. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचे थारू येता अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. हालीसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. भायलें खाण खंयच्या तेलात तयार करतात हें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशेंय पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचे कमी पिरायेचेर वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबिटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा